BJP spokesperson and Vasco MLA Krishna Salkar has clarified that Daboli Airport will remain fully operational, dismissing recent claims suggesting otherwise. He urged South Goa MP Captain Viriato Fernandes to disclose information openly on a public forum rather than creating confusion or spreading misleading statements that could alarm residents, especially in the run-up to elections. Salkar emphasized that Goa's tourism sector continues to have immense growth potential. He added that while Daboli Airport meets current demand, the state's rising tourist inflow may eventually necessitate the development of the third airport to support future expansion and ensure seamless connectivity. The statement underscores the BJP's stance on protecting existing infrastructure while planning for sustainable growth in the tourism sector. काँग्रेस पक्षात आता गेली 60 वर्सां त्यांनी कन्फ्युजनूच केल्लें आसा म्हणून देश फुडें वचूना. आज जेन्ना देश फुडें वता तेन्ना आनी कन्फ्युजन करून लोकांक कशी दिशाभूल करप हें काँग्रेसीन पयलींय केल्लें आसा. सो हातूंत न्यू कांय ना. आतां तो म्हणटा सपोज ताका कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन आसा वाय डजंट टी कीप इट आनी दिवपाक जाय न्ही. कॉन्फिडेन्शियल ताका इन्फॉर्मेशन कितें आसा बेश्टो हांवें एक बाण मारलो आनी लोकां भितर कन्फ्युजन केलें. आज सगळेच कन्फ्यूज आसा. म्हणून आमी पयलेंय सांगिल्लें आसा आमचो मुखेलमंत्री, आमचो डिफेन्स मिनिस्टर, आमचो एविएशन मिनिस्टर हे सगळ्यांनी कॅटेगरिकल स्टेटमेंट केला की दाबोली एअरपोर्ट हो बंद जावपाक ना आनी हो सिव्हिलियन्सां खातीर सदांच चालू उरतलो. आज जेन्ना गोंय प्रगती करत आसा तेन्ना 2 एअरपोर्ट पासून आमकां कमी पडूंक शकता. तेन्ना आनी जेन्ना सरकार आनी सेंटर आमचो ह्या एक्सपान्शनाचेर इतले पयशे मोडटा जाल्यार तो बंद करपा खातीर म्हणना. आज जेन्ना गोंयभर आमचे उदरगत जायत आसा म्हाका दिसता आनी तिसरो एअरपोर्ट पासून आयलो तो पासून कमी पडूंक शकता अशी परिस्थिती आसा. तेन्ना असल्यो कन्फ्युजन करप म्हाका दिसता खूब रॉंग आसा. आमकांय तितली चिंता आसा, तितलीच मुखेलमंत्र्याक चिंता आसा, तितलीच डिफेन्स मिनिस्टराक आसा, तितलीच आमच्या प्रधानमंत्रीक आसा. हो सरकार हो लोकांचो सरकार आसा आनी अशी दिशाभूल करून लोकांक कन्फ्यूज करून लोकांक दिश्टावन उडोवपाचें कसलीच गरज ना. आनी लोकांकूय हांव आश्वस्त करता हो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा, लोकांचो सरकार आसा आनी खंयच्याच परिस्थितीन म्हणजे जशें आमच्या ऑनरेबल सीएमान आमकां कॅटेगरिकल स्टेटमेंट एसेंब्लीच्या फ्लोर ऑफ द हावस दिला आनी हांकां कितें जाय म्हाका कळना. इतलें दिलां आसतना हें कन्फ्युजन करता. सो लोकांक हांव आश्वस्त करता हो एअरपोर्ट कसोच बंद जावपाचो ना. ह्या एअरपोर्टाचेर अवलंबून आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, दाबोलीम आसा, मुर्मुगांव आसा, पुराय सावथ गोवा आसा. सो म्हाका दिसता येदे मोठे स्टेप म्हाका दिसता आज जेन्ना एक्सपान्शनाचे घेता तेन्ना कितें तरी विचार करून सरकार घेता की सिव्हिलियन्सां खातीर आनी ट्युरिस्ट वाडटले आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपा खातीर हे स्टेप घेतिल्ले आसा. तेन्ना म्हाका दिसता विरियाटो असले मिसलिडींग स्टेटमेंट्स करचे न्ही. कित्याक आज आमी सगळे हांगा वेवस्थीत आरामान आसा, दोनूय एअरपोर्ट वेवस्थीत चलतात. तेन्ना असले मिसलिडींग स्टेटमेंट ताणें करचे न्ही. हो एअरपोर्ट आनी मोपा एअरपोर्ट हे दोनूय एअरपोर्ट हांगा उरपाक आयल्या आनी म्हाका सांगन पडटा दिता फुडें एक तिसरो पसून एअरपोर्ट जाय. इतले आज पोटेन्शियल आज गोंया भितर आसा. आज ट्युरिस्टीक इन्फ्लक्स तुमी पळोवपाक गेलो जाल्यार वाडत आसा आनी त्या खातीर लोकांनी कांयच भिवपाची गरज ना. काँग्रेसीची चालीक आतां म्हणजे ही ज्यो तांच्यो रणनिती आसता आतां इलेक्शन्स आयले म्हणटकूच कितें ना कितें मुद्दो जाय न्ही आनी मुद्दो ना. राजकारणान मुद्दे जाय पडटा, हांचे कडेन कसलोच मुद्दो ना. सो वेन यू कॅनॉट कन्विन्स कन्फ्यूज म्हणटा. सो हांकां कन्विन्स करपाक लोकांक जायना. तुमी पळयलें की मला लास्ट टायम झडपीन बसून सगळें साफ जालें. सो हे फक्त कन्फ्यूज करपाची जी कामां काँग्रेस करता ती बंद करची. तांचे कडेन कितें इन्फॉर्मेशन आसा जाल्यार तांणी आमकां सगळ्यांक लोकां मुखार तें हाडून दाखोवचें आनी मागीर आमी कितें तें पळोवया. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.